बीजेपीन लोकसभा वेंचणुकेचे तयारेचो नेट धरला, मात पक्षाचे उमेदवार खंय अजून थारिल्ले ना। उमेदवार अजून निश्चित जाल्ले ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाकडे उलयतना स्पष्ट केले। पक्षाची केंद्रीय वेंचणूक समिती उमेदवार थारायतली आणि संसदीय मंडळाकडेन पयलीं नावां धाडटले अशें पर्रीकार आतां उलयता। वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपान एक नोट कमल पे वोट ही मोहीम सुरू केल्या। श्रीपाद भाऊ हांगसर 3 फावटी 3 टर्म आयिल्लो आसा। चौथे टर्माक अपेक्षा कारण तेच आसतले कॅन्डिडेट, मातूय दुबाव ना, फक्त पार्लमेंटरी बोर्डाक आमी तांचें नांव धाडटले। आनी दक्षिण गोंयान फाटले फावटी नरेंद्र सावयकर एक निवडून येता पडले ते, आनी ह्या हेतूंतल्यान आमी पक्ष म्हणून एकूच नांव दक्षिण गोंयच्या पार्लमेंटरी बोर्डाक धाडपाचो प्रयत्न करतले। नरेंद्र सावयकर हय हय हय। बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान 5 म्हयन्या फाटीं उलोवन दाखयल्ली ही गजाल। आता मुख्यमंत्री पर्रीकार कितें उलयता पळयात। लोकसभा वेंचणुके खातीर भाजपाचे उमेदवार घोशीत करचे पयलीं सगळ्या कार्यकर्त्यांक विश्वासान घेतले। भाजपाच्या केंद्रीय संसदीय मंडळाक उमेदवारांची नावां धाडल्यात ही खबर ताणें न्हयकारली। उत्तर गोंयच्यान श्रीपाद नायक आनी दक्षिण गोंयच्यान नरेंद्र सावयकाराचें नांव निश्चित जाल्ल्यात जमा म्हूण बीजेपीचेच फुडारी उलयताले। अजून कॅन्डिडेट कोण ठरून ना। कार्यकर्त्या भितर 2 नांवां आसत जाल्यार 2 नांवां चर्चेक घेतली, कार्यकर्त्याचें एकूच नांव आसत जाल्यार एकूच नांव चर्चेक घेतलें। पण पॅरामिटर आनी ताजे नेसेसिटी जे कितें फॉलो करूंक जाय ती पूर्णपणे मनापासून आमी करतात, तातूंत भितर आमी डुप्लिसिटी करना। उमेदवार निश्चित करचे पयलीं युती पक्षांक विश्वासान घेतले अशेंय पर्रीकारान सांगलां। 25 फेब्रुवारी मेरेन उमेदवार निश्चित जाव येता। बिफोर 25 हो कार्यक्रम सोंपच्या पयलीं तारीख सादारणशी जातली, बट इट्स नॉट फायनलायज। ताज्या पयलीं युतीचे जे कॉम्पोनंट आसा तांच्या बरोबरूय चर्चा येत्या आठवड्यान जातली सगळी। दिल्लीक धाडटा आसतना आमी तुमकां नांवां सांगता। वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर बीजेपी घराघरांनी संपर्क मोहीम सुरू करता। 15 फेब्रुवारी सावन ही मोहीम सुरू जातली आनी 25 फेब्रुवारी मेरेन ती चलतली। भाजपाचे सगळे आमदार ह्या मोहिमेन वांटो घेतले। उत्तर गोंयच्यान 3 फावट जिखिल्लो सध्याचो खासदार श्रीपाद नायकाक उमेदवारी न्हयकारपाची शक्यताय खूपच कमी। मात मुख्यमंत्र्याच्या ह्या वक्तव्या उपरांत सध्या चर्चेन आशिल्ल्या दक्षिण गोंयच्या उमेदवारा विशीं प्रस्न उपरासला इतले खरे। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। थळावी आमदार सांकवाळ पंचायतीच्या वांगड्याक विश्वासांत घेनासतना उदरगतीची कामां करता असो आरोप सांकवाळचो सरपंच रमाकांत बोरकारान केलो। सांकवाळ वाठारांतल्या प्राथमीक भलायकी केंद्राचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो। सांकवाळ वाठारांत जायत्या उदरगतीच्या प्रकल्पांक पंचायतीन सुरवात केल्या। गांवांतल्या गरिबांक बऱ्यो भलायकी सेवा मेळच्यो म्हूण पंचायत यत्न करता अशें सरपंच रमाकांत बोरकारान सांगलें। तशेंच नव्यानच बांदिल्ल्या बस स्टॉपाचें ताणें उक्तावण केलें। थळाव्या आमदारान पंचायतीक विश्वासान घेवन उदरगतीची कामां करची अशें आवाहन रमाकांत बोरकारान केलां। जर आमकां सहकार्य जें जाय, जर आमदार आनी पंचायत जर एकठांय चल्ल्यो जाल्यार खूब डेव्हलपमेंट करूं शकता। पूण आयज आमचें अशें जालां की आमी सिंगल हँडेड डेव्हलपमेंटा कडेन वयता। आतां काल पयर आमी एक जवळ जवळ 15 टेंडर काडल्या आनी 15 टेंडर येवपा आमी पंचायतीक कुस्तार करता। आयज हो सुद्दां डेव्हलपमेंट बस स्टॉपाचो आहा तो आमगे पंचायती आमी मुवमेंट केल्लो, तेजे वयल्यान आयज हो बस स्टॉप जाल्लो। पूण आमकां जसो सपोर्ट मेळपा जायलो तो सपोर्ट आमकां मेळना, कित्याक कॉन्फिडन्साक जेन्ना पंचायतीक येना तेन्ना कॉन्फिडन्स नासतना फुडलो प्रोग्रेस जावंक शकना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। शिरोडा गांवांतलें मैदान थळाव्या ग्रामपंचायतीन सरकारा लागीं दिल्यार थंय बऱ्यापैकी स्टेडियम बांदून दिवपाची घोशणा मुख्यमंत्री पर्रीकारान शुक्रारा केली। उद्देग मंत्री महादेव नायकाच्या वाडदिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत उलयतना मुख्यमंत्र्यान ही घोशणा केली। शिरोडा भलायकी केंद्राचो बुन्यादी फातर ह्या वेळार बसयलो। उद्देग मंत्री महादेव नायकाचो वाडदीस व्हडा दबाज्यान शुक्रारा मनयलो। शिरोडा भलायकी केंद्राचो बुन्यादी फातर ह्या वेळार बसयलो। शिरोडा गांवांत स्टेडियम बांदपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें। थंय ग्राउंड जो आसा जर पंचायत ते आमकां हँडओवर करता जाल्यार आमी तांकां एक 6-7 म्हयन्यांनी फर्स्ट क्लास पैकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणल्यार परत सांगता आमचे कडेन आनीक संवय आसा, आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा बांदता, हे बांदता ते बांदता, मेंटेनन्स जायना। त्यामुळे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अशा रितीन करून दिता की मेंटेनन्साक तांकां कटकट जावची ना। 10 वर्सांची मेंटेनन्साची गॅरंटी आमी बरोबर घेतली जाय। शिरोडा गांवांत हॉस्पिटल जाय ही आपणाली मागणी मान्य केली म्हणून उद्देग मंत्री महादेव नायकान मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे उपकार मानले। शिरोडेची व्यथा आसा, शिरोडेक कितें जाय तें म्हाका चड खबर आसा आनी म्हणून ह्या दोनूय मनशां कडेन हट्ट धरलो की शिरोड्या हॉस्पिटल जावं जाय म्हणून जावं जाय आनी आज ते म्हाका भेट वस्तू घेवन आयले हॉस्पिटलाची।
काही लोक कितें हाडटात बुके हाडटात आनी कितें हाडटात कोण म्हाका सगळी चॉकलेट दिली पूण आमच्या ह्या व्हडले भावांनी म्हाका येता आसतना 13.5 कोटीचे हॉस्पिटल हाडून दिल्ले आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.